वन नेशन वन टॅक्स जीएसटीचे 30 जूनाक मध्यानराती जंगी लॉन्चिंग करपाचे केंद्र सरकारान थारायला। 30 जूनाक मध्यानराती या ऐतिहासिक खिणाक संसदेच्या सभाघरांत राष्ट्रपती प्रधानमंत्री आनी सगळे मुख्यमंत्री जीएसटी काउन्सिलाचे वांगडी आनी खासदारांच्या हजेरेन पुराय देश मध्यानरातीच्या ठोक्याक नव्या कर व्यवस्थेचेर शिफ्ट जातलो। अर्थमंत्री अरुण जेटलीन लॉन्चिंग कार्यावळीची घोषणा केली। Late on the 30th of June, a program will be organized in the Central Hall of Parliament, where all members of Parliament, all members of the GST Council, chief ministers, and officials who have assisted in this whole process, also chairpersons of the empowered committee at various points of time, have all been invited. The launch will take place exactly at midnight, when the switchover takes place in the presence of the President, who has kindly agreed to be present. The Vice President, the Speaker Lok Sabha, the Prime Minister will all be there. Two former Prime Ministers will also be on stage, Dr. Manmohan Singh and Shri H.D. Devgowda. केरला और जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब राज्यों में कानून बन चुका है। केरला में भी इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में बन जाएगा। मायकल लोबोक जे कितें पोझिशन जाय ते ताका मेळोवपाक आपलो सगळो आदार आसतलो म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयला। मायकलाच्या बर्थडेक ताणें मायकलाक कळंगूट पंचायतीक परबी दिली। विजय म्हणटा मायकलान कळंगूटच्या गार्बेजी बरोबर तांची पॉलिटिकल गार्बेजूय क्लियर केली, मात नाव कोणाचेच घेतले ना। फादर एक भटजी आणि एक जर मौलाना आशिल्लो जाल्यार मौलानाय मेळपाचो ताका जाय जाल्यार ते जेन्ना एंडोर्स करतात तेन्ना हो लिडर, हो गोंयचे जनतेचो लिडर असो सिद्ध जाता। आनी म्हाका दिसता मायकल लोबो सिद्ध जाल्लो आहा। हे दिसांनीच ताणें दुसरी गार्बेज क्लियर करतना पॉलिटिकल गार्बेज पासून कलंगूट मतदारसंघाची क्लियर केल्ली आहा। मायकलाचो मिनिस्ट्रीचो मुद्दो कसोच ताची फाट सोडिना। मायकलाक बीजेपीन सध्या उपसभापती करून दवरला। विजयान मायकलाच्या वाडदिसाकूय परत तोच विशय काढलो। तुम्ही असाच देवूय ताचे बरोबर आहा, तो ताका जे ताजे आवडले आहा मनांतले, ताका जे कितें पोझिशन जाय ते ताका पोझिशन रोखडेंच मेळटले आनी हे मेळपा खातीर आमचोय ताका पूर्ण आदार आसतलो। हे इतलेंच हांव तुमकां उतर दिता। मायकल लोबो हो म्हजो मित्र। आतांच आमी बीजेपी बरोबर एलायन्स केला म्हणून बीजेपीच्या विरुद्ध जेन्ना आमी कातरबाजी सरकाराचे करताले तेन्नाय बी मायकल आमचो मित्र आसलो, आतांय मायकल आमचो मित्र आहा। मायकलाच्या बर्थडेक कितलेशेच आमदार मंत्री पावले। His heart is a man of integrity, is a hard-working man, and is a man with a straight, very strong-headed. And whenever he wants to do something, he does it. And today, the second innings, Michael, my dear friend, you have done very well. You are our honorable deputy speaker. I wish you all the very best, and of course, not forgetting your better half, Delilah. She too, congratulations on your victory, and overall you have done very well also this time. Keep the good work going, and always God will be with you, and wish you all the best in your political career. Thank you, God bless. खूब तुमचो ताजे फाटल्यान आसा। हांव इतलेंच म्हणन की a successful person cannot relax on chair. He relaxes by work. He sleeps with a dream and awake with commitment to achieve the goal, and that is the spirit of life that has been proved by the Michael Lobo. उन्होंने परबी दिता। जिवेत शरदः शतम, देवान ताका 100 वर्सांनी 100 वर्सांपेक्षा आयुष्य दिवचें। ताजें जें यश आसा हे या जनसागराचेर पळोवन कळटा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। मेरशे टुरिस्टांचे मारबडय प्रकरणातलो चौथो आरोपी साई कुंडेकराक कोर्टान 7 दिसांचो रिमांड दिला। सोमारा सांजे तो ओल्ड गोवा पुलिसाकडे सरेंडर जाल्लो।
टुरिस्टांनी धरून दिल्ले विशाल गोलतकर, सूरज शेट्टी आणि लॉरेन्स डाय सध्या पुलीस कस्टडीन आसा. तांचो रिमांड आज सोंपता. तांकां फाल्यां कोर्टा मुखार व्हरतले. घेवया एक ब्रेक.